प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या चवथ्या नोवेनाचो विशय राग द्वेष जळटा तुय शांतीची हातयारां आमी. आज आमच्या गोंय 2 प्रांतांत पवित्र कुर्साचो सेवाधर्मीक उगडास आमी करता. आयचे देवाचें उतर आमकां शांतीचे प्रसंगदार जावंक आपयता. आयच्या ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमकां आमच्या रागाचेर जैत व्हरूंक आनी जंय राग द्वेष वसता थंय आमी शांतीचें नातें बांदून हाडूंक कृपा आनी बोळ मागुया. Betongia pikiata Itmonota kayo kategoya Kalvari betor kung proveskota Itmonan misang batoge goya Misachi Betongia pikiata Itmonota kayo kategoya Kalvari betur kung proveskota Ignoran mi salvatoge voya Kalvari bet novianto no soldar Krista chamona ublas koroya Uno soro i vitin modotar Ismeniace mas roboce bujan Kalvari bet novianto no soldar Krista chamona ublas koroya Uno soro i vitin modotar Ismeniace mas roboce bujan बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसू प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या चवथ्या नोवेनाचो विशय राग द्वेष जळटा थंय शांतीची हातयारां आमी. आयज आमचे गोंय 2 प्रांतांत पवित्र कुर्साचो सेवाधर्मीक उगडास आमी करता. खुरीस आमकां आमच्या ओत्मीक जोयताची खुणां जेजून कुर्सार मरून
आमचे आनी देवा मदें पातका वरवीं तुटलेले संबंद शांतीच्या बांदपासान घोट केले. जेजूचो कुरीस मनशा कुळाक शांती दिता. ही जेजून आमकां हाडल्या ते शांतीचे गोवाय आमी जावंक आमकां आयचें हें नोवेन आपयता. खोरी शांती आमकां एकामेकाक भोगसून आनी राग द्वेस आसा थंय भाव भयणपणाचें नातें घोट करून जोडूंक जाता म्हूण आयचें देवाचें उतर आमकां उगडास करता. रागा वरवीं आमचे मदें वचतले बरे संबंद तुटूंक पावतात. आयच्या ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमकां आमच्या रागाचेर जुळीत व्हरूंक आनी जंय राग द्वेस वचता थंय आमी शांतीचें नातें बांदून हाडूंक कृपा आनी बळ मागुया. आमी क्रिस्तांवांनूय जेजूचो कुरीस नाकारलो जाल्यार क्रिस्ताचो कुरीस आमी घेवन जिवीत तांकूंकूच जाय. जायते फावटी जेजूचो कुरीस आमी सांडून दिला. आमच्या अशक्तायेचें हे वेळार भोगसणी मागून सगळीं आमी बरोबर दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतबेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सोरपुतवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमया काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे मदें काळंगूट टावन 70 जाण सिनियर सिटीजन्स पावन चलुलीं आसात. ह्या मिसांत वांटो घेतात. कुडीच्यो अशक्तायेन पिडेंत आसात तांकां पेखोवणी मागुया. तुमी हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात. आमकां जायते भाशेची अडचण आसा. कुडीची आत्म्याची अनुभव करून पिडा आमकां जायत्यांक आसा. भगवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमकां एकल्याक पेखोवणी मागुया. जायतीं जाणां जाणा कॅन्सराचे पिडेन आतुरणार आसात, कश्टवतात. कश्ट पडोवंक जायना ते भाशेन तांची काकूत कोर, तांचे कश्ट हळू कोर. भगवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून तांकां पेखोवणी मागुया. आनी हेर सगळे आमचे काळजाचे ओत्रेक आसात ते बडीभर ओगीच रावन मनांत हाडुया आनी ती मागीर सगळीं एकठांय करून ह्या प्रार्थनांतल्यान ती देवाक उबारतलो. पृथ्वीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूं, तुज्या पुताक जमनी तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडव्हडे आनी इनपण भोगची म्हूण अगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें तारायलां. ओगूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाताक तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं लोक गोंटीच्या पुस्तकां वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा ओर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक
रस्त्यावेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागलीं. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलाय? ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक. हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायते जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सुरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोइजेसान पोरजे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तोर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोइजेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूलच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सांदी. सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं न्हय. सोगलीं म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें. म्हजो उपदेश चींत दिवन आयक. म्हजे पोरजे हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे कोत्ता. आमचो जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं न्हय. तो तांकां मार घालतलो तेन्ना तीं ताका सोडून लागतलीं आनी काळजांत तावन ताचेशी परततलीं. तेन्ना देव आपलें कडप म्हूण, परमेस्पोर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतलो. आमचो जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं न्हय. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप. तांच्या ओंठांची उतरां फोटकिरीं ताका दिल्लें उतर काळजान तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कोराराक विस्वाशी ना जालीं. आमचो जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं न्हय. पूण आपले व्हडे कोणवाळकायेन तांचें पातक ताणें भोगशिल्लें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चोडूंक दिलो ना. आमचो जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं न्हय. उद्गाराक सोगलीं आमी उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदोन मोहिमा, स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Alleluia, alleluia, alleluia. Servisspor तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून निकोदेमांक म्हणलें, स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यान स्वरूप उबारलो
तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतेल्या सोमेस्तान सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. कोरिंथ, संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाल बाबा भयणीनो, आयचो आमचो विशय जावन आसा राग द्वेष जळटातूय शांतीची आतयारां आमी. राग द्वेष जळटातूय शांतीची आतयारां आमी. आनी जेजूचो उलो आमकां जोण एकल्याक शांतीचो. कित्याक जेजू जल्माक आयलो तेन्नाच बोडव्यांनी एक गीत गायलें, शांती सगल्या संवसाराक. आनी आमी क्रिस्ती भावार्थी कशी जोण एकलो शांतीचो दूत जावंक आमकां आपयल्ली आसा. मोगाड बाबा भयणीनो, फ्रांसाकूय आब्रिलाची 1888 ह्या वर्साक तांच्या न्यूज पेपराचेर असो माताड्याकाल एक हेडलायन आयली, द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. मोर्नाचो वेपारी मेलो. आनी ह्या तोकट्याकाल कोणाची खबर सांगलेली गाय, हू वॉज द मर्चंट ऑफ डेथ. मोर्नाचो वेपारी कोण गाय. तुय अशें बरयल्लें आसलेलें आर्टिकलान. डॉक्टर आल्फ्रेड नोबल, हू बिकेम रीच by inventing ways to kill more people faster than ever before, has died. म्हणजे ज्या मनीस ग्रेस जाल्लो दुसऱ्या मनशांक जिवी मारून अदीक व्हडा प्रमाणान होच मेला. आनी मोगाड भाव भयणीनो, आल्फ्रेड नोबल मरूंक नासलोलो. हो सायंटिस्ट, तो जिवो आसलोलो. कोण मेल्लो गाय, ताचो भाव मेल्लो, लुडवीक म्हणटा तो. आनी बाय मिस्टेकीन एका प्रेसान हो मनीस मेलो म्हूण जाणें हो सोद लायलेलो डायनमायटाचो त्या काळार ताच्या जिविता वयर बरोवन हो नाम लेख गायलो, मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. मोर्नाचो एके तरेन वेपारी मेलो. मोगाड भाव भयणीनो, आमकां कोणाकूच आमी मेले उपरांत वायटो वो प्रभाव धरून गेल्लो नाका. लोक हांव मेले उपरांत म्हाका कितें म्हणटलो गाय, कसो म्हाका उगडास धरतलो गाय, भोव म्हत्वाची. आमी चलतात तीं पावलां फाटल्यान कसलीं दवरलेलीं आसात हें नियाळूंक भोव म्हत्वाचें. आनी हाकाच लागून आल्फ्रेड नोबल हो सोयराणांत कसो येता. आनी ताणें उपरांत कितें केलें काय, जी गरजकाय ह्या आपल्या एके तरेन इन्वेन्शना वरवीं, कॉपीरायट्सा वरवीं पयशे मेळलेलेत, ते एके तरेन संवसारांत जे कोण बरे मनशा कुडा खातीर करतात तांचे खातीर नोबेल प्रायजीस एके तरेन स्थापून दवरले. आनी तांतलो एक जावन आसा नोबेल पीस प्रायज फॉर पीस, संवसाराची शांती खातीर, जाचे वरवीं संवसारांत ताणें आपलें बरें नांव मनशा कुळाच्या बरेपणांक आनी संवसाराची शांती खातीर दवरलें. आयज मोगाड बाबूनो, आमी संवसाराचेर नदर मारुया.
आयज संवसाराचेर नदर मारल्यार झुजां चालूच आसा. आमी जाणात युक्रेन ह्या देशान झुजां आजून पर्यंत तांचे मदें राष्ट्रा मदें समाधान जावंक नाय. इस्रायल पॅलेस्टायन तांचे मदें आजून पर्यंत झुजां चलतात. संवसाराचेर नदर मारता तेन्ना आमच्याच गुळे जिवितांतूय नदर मारूया, आमच्या कुटुंबांनी खासगी जिवितान आमी गुळे बॉम्ब घेवन झुजां करिनात जायत, पूण आमच्या जवण एकल्याच्या खासगी जिवितान काळजान राग द्वेस घेवन, एकामेकाचो राग घेवन, कुटुंबान एकामेका लागीं उलयनासतना आजून पर्यंत दुस्मानकायेचे संबंद घेवन आमी जियेनात गाय. संवसाराचेर नदर घालून देश झुजतात, तांचे मदें झुजां चालू आसात. तुय शांती खातीर मागुया म्हणून भोव सोंपें, पूण आमच्या जवण एकल्याच्या खासगी जिवितान जी घोडे आमी झुजां झुजतात, फामिलीच्या वस्तूंक जिविताच्या संबंदांक लागून तुय शांती हाडूंक आमी वावरुया अशें आमी कितलीं जाणां म्हणटात गाय. आमी आमच्या झुजांक सुटावो करूंक प्रयत्न करिनात. घोडे आमी जिद्दीन घोडे जायते फावटी आमच्या जिविताची झुजां चालूच आसात. आनी कित्याक लागून गाय हाचेर देवाच्याच उतराच्या उसवडान नियाळ करुया. पयली वस घोडे जायते फावट म्हज्या जिवितान आसा तातूंत खुशाल ना. म्हजे लायक कितें आसा ताचेर हांव नदर घालिना, कितें ना ताचेर म्हजी नदर ओदीक वेता. आनी ते आपणावंक घोडे जायते फावट हांव घोडे घेर मारता. म्हज्या जिविताचे संबंद दुसऱ्या लागीं तुट्टात. आयचें पयलें वाचप लोक घंटीचें. तूं इस्रायल पोरसां देवान तांकां इजिप्तांतली भायर काडून हाडलेली आनी ओरेब दोंगरार तुवें पावली तेन्ना हो लोक कितें करता गाय, देवाचेर मोइजेसाचेर आड गुणगुणटात. कित्याक म्हण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडून हाडली, हांगा मोर्चाक. मोगाड बाबा भयणीनो, देवान तांकां मोगान गुलामपणांतली भायर काडलेली. देव तांचे बरोबर चलतालो, देव तांचे बरोबर आसलो. देवान तांकां मानान दिल्लो जेवण खाण, एके तरेन खोडपांतलें उदक पिवशें केल्लें. आनी तरी आसतना इतलें सगळें बरेपण आपल्या जिवितान देवा कडचें ओळखून घेवचे सुवातेर घोडे इल्लो डिस्कम्फर्ट कसो आसलेलो, हाका लागून हीच इस्रायल पोरसां देवाचेर गुणगुणटा. पूण देवाचो जबाब हे पोरचें कितें गाय, तो भोव म्हत्वाचो. जेन्ना मोइजेस येवन देवा लागीं विनंती करता ही आपले पोरचेक, देव ताका म्हणटलो पितूडचो एक स्वरूप उबार, आनी जी कोण ताचेर नदर घालतलीं तांकां जिवीत मेळटलें. देव रागाचो विंगासाचो न्हय. आमी घोडे देवा सोवे अनुपकारी जातात. देव त्याच मापान आमचे सोवे वागता गाय ना. देवाचो मोग मनशा कुडा सोवे सदांच उदार काळजाचो. आयज मोगाड बाबयनो, ह्याच खातीर पयली वोस हांव म्हणटालो तो, जे इस्रायल पोरचेन पातो कादारले आपल्या लागीं देव आसा हें तेणी विसरलीं. कितें इल्लें उणें आंकडे जाल्ले आसा ताचेर नदर ओदीक सुबेज गेली, आनी ह्याच खातीर तीं गुणगुणटात. म्हण तुज्या आनी म्हज्याय जिवितान असलेंच काय इल्ली आगोडाय आमच्या जिविताचो जरी तर खुरीस आयलो, आमी हो खुरीस घेवन क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं वचूंक सोदिनात फुडें. आमी रोखडींच कोलपतात, देवाचेर शिणटात, मनशांचेर शिणटात. आनी हे वरवीं घोडी जायते फावट आमकां दिसता घोडी कुटुंबीक जिवितांत लेगीत आय एम द वन हू इज सफरींग एंड इनजस्टीस हॅज बीन डन टू मी. आमच्या गोराब्यांचेर नदर मारूया. भाव 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 भयणी घोडे भुरगीं आवय बापाय सोवे आयज घोडे रागान जियेतात, भाव भाव दुस्मानकायेन जियेतात. कित्याक लागून दे थिंक सम इनजस्टीस हॅज बीन डन फॉर देम. घोडे आवयन बापायन त्या भावाक इल्ले सुबेज दिला, म्हाका सारको वांटो दिवंक नाय.
नॉट हॅपी विथ वॉट इज देर. आनी हाका लागून भाव भयणाई मदें, बाबा बाबा मदें, घोडे आवय बापायचे लेगीत वांटे केल्ली आसात. आनी जायते फावट असलो राग घेवन जियेतात. घोडे फामिलींनी जायते फावट ह्यो फुट्यो आसात. पुर्वज घोडे झगडलेले आसात, पूण आमी आयज पुर्यान शेजाऱ्याक आसात तांच्या लागीं बरी जाप करिनात, तांच्या लागीं उलयनात. कित्याक लागून गाय? कित्याक बरेपण जें आसा तें हांव उडकून घेना, पूण जें कितें इल्लें उणें पडलेलें आसा ताका लागून हांव आयज पुर्यान रागान विंगासान जियेताय. दुसरी वूस मोगाळ बाबूय न्हू, आयज देवाचें उदोर आमकां आपयता जिवितांत करूंक. तें जावन आसा बोगसणें दिवूंक आनी बोगसणें घेवूंक. भोव म्हत्वाची वूस, बोगसणें दिवूंक आनी बोगसणें घेवंक. देवान आमकां हाचीच देख दवरल्या. जेजू ह्या संवसारांत आयलोय. आयज कितें पूण ही परब कुर्साची आमी करतात, जाल्यार कित्याक लागून काय? ह्या कुर्सा वरवीं जेजू आपुणूच एके तरेन मनशा आनी देवा मदें संधानाचो मनीस जालो. आपलें रगत वारोवन ताणें एके तरेन मनशा कुडाक बोगसणें दिलें. आनी आयज हो जेजू आमकां ताच्या पाटलावदारांक हीच देख दवरता. जेन्ना पेद्रून ताका विचारलें, सायबा म्हज्या बाबाक हांवें कितले फावट बोगसूचें? जेजून दिल्लो, पेद्रून दिल्लो जबाब घडयो जायते फावट आमच्या कानार सादता. जेजून म्हणलें 70 फावटी 7. पूण आमच्या सोण एकल्याच्या जिवितांत घडये आमीच आमकांच म्हणटात, ह्या मनशाक हांवें कितले फावट म्हूण बोगसूचें फादर? म्हाका आनीक सोंसणी काय ना. आय डोंट हॅव पेशन्स. लेट हिम गो टू हेल. लेट हिम गो टू हेल. आय हॅव नथींग टू डू विथ हिम. ओहा असले मोगाळ बाबा भयणीनो आमचें मन आनी आमचें जिविताचें धोरण. आनी तरी आसतना आमी मागीर इगोर्जेन येतलेत आनी म्हणटलें मिसाक येवन हांव क्रिस्तांव, हांव फिरगोजेन वावुरतां, हांव समुदायान वावुरतां, हांव वेगवेगळ्या पवित्र सभेच्या जिवितांत मिसोड आसा. पूण जेजूचो पाटलावदार जावंक वावुरता काय? यू मे बी अ गुड क्रिस्टियन, बट आर यू a good disciple of Jesus who is ready to do what Jesus did? हें भोव म्हत्वाचें. आनी हें बोगसणें दिवंक आनी घेवंक तिसरी वूस आमकां गरजेची जावन आसा खालतीकाय आनी मागण्यांचें जिवीत. यू कॅन ओन्ली चेंज and live the values of Jesus only by humility and prayer. ह्यो दोन वस्तू जरी तर आमच्या जिवितांत नान आमी भाग्यवंतपणाच्या मार्गार पावची ना. खालतीकायेन चूक घडल्या वो हांव ल्हान जाता आनी मागण्या वरवीं दुसऱ्या पासत मागता. ही भोव म्हत्वाची वस्त आयज. आयज कोणूच ल्हान जावंक सोदिना. वाय ऑलवेज आय शूड आस्क फॉरगिवनेस? आय सगल्याक रोखडोच तो वयर सोदता आमचें आपसुवार्थपण. वाय ओन्ली आय? मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू आयज आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां जिविताचो गूण खालतीकायेचो, ल्हानविकायेचो आपणावंक आमंत्रण करता. सगल्या भाग्यवंतांनी हो खालतीकायेचो गूण, मागण्यांचो गूण आपल्या जिवितांत आपणायलो. आनी मागण्या वरवीं आमच्या काळजाची, मनाची बदलणी जावंक शकता. राग द्वेषाचो उजो आमी पालयतल्यात जाल्यार ही खालतीकाय, हें मागण्याचें जिवीत भोव म्हत्वाचें. आनी तें कशें आमी करतल्यात? संवाद करूंक, बाय डायलॉग. आयज घडये वेगवेगळे देश लेगीत फुडारी मेवतात तेन्ना वेन दे कम टुगेदर दे से वी हॅव कम फॉर डायलॉग टू सॉर्ट आउट आवर इश्यूज ऑफ द कंट्रीज, मे बी बाउंड्री लायन, दीस एंड दॅट. आमी कितें करतात काय? आमी बरोबर येवन बसोन उलोवया म्हणटात? ना, आमी रोखडी पुलीस स्टेशनार धांवतात. कितें जालें? केस रेजिस्टर करूंक. आनी मागीर कोर्टाच्यो कितल्योय मागीर भोंवड्यो मारतात. वी डोंट सीट, we don't talk, we don't dialogue, we only want to show our power and authority. म्हज्या लागीं घडटा
तुज्या लायक कितें जाता तें तूं कर. आय विल सी टू इट. आय विल सी यू इन कोर्ट. ही आमी क्रिस्ती बाबार्ती म्हणटात. मोगाळ भावा भयणीनो, दुसऱ्या लागीं तूं झगडटा तोय क्रिस्ती बाबार्तीच, क्रिस्तांव भाव तुजो. तुमचे मदें हो बाबार्ताचें नातें आसा म्हणटरूच ह्या बाबार्तान उपरासलेले प्रश्न सुटावे करूंक वावरात. न्हूच आख्या जिवीत भर रागान, द्वेसान, दुस्मानकायेन जियेनाकात. देव आमकां संदी दिता, ह्या संद्यांचो फायदो काडात. जायते फावट भेटेक लेगीत येता तेन्ना कुटूंब म्हणटात ओ गमून येता, फादर हांची दुस्मानकाय कितल्याच वर्सांची. म्हण जायते फावट आमच्या फिरगोजांनी पुरयान आमी सायबीण भायर काडटात, एक मनीस दुसऱ्यागेर सायबीण घेवंक सोदिना. कित्याक? आमी दुस्मानकायेन जियेतात. वी डोंट वॉन्ट टू एक्सटेंड आवर हँड ऑफ फ्रेंडशीप, of spiritual relationship, because all of us have got a big ego. आयज बागेवन फ्रांसीस शावेराचे एके तरेन ह्या नोवेनांत आमी आयिल्ल्यास, हे पवित्र सुवातेर आयिल्ले आसात जाल्यार ताचे मजतीन आमच्या काळजा मनांची बडोळणी करूंक वावरुया, ताची कृपा मागुया. आनी ताका हात लावंक ओत्मीक अनुभव घेवंक वेतात तेन्ना सायबा म्हज्या काळजाक, म्हज्या आत्म्यांक हात लाय आनी वरवीं किरीतपणी आमच्या जिवितांतल्यान होच राग, द्वेश, दुस्मानकाय सोडून क्रिस्ती आपोवण्यान शिसांक सोंपतले शांतीचे दूत जावंक आमकां फावो कर म्हूण एमिसाचे बेटीन मागून घेवया. आनी आतां मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं उबी रावतल्या आनी आमच्या ह्या मागण्यांनी वांटो घेता आसतना आमच्या सोक्तायेन बोड आमी मागतल्या. आमची गरजेची मागणी हे वेळार बागेवन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून देवाक उलो करून मागुया. म्हजें सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांव तुमचे कोडे ह्यो वस्तू उलयला. संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शांती खातीर काळजीदारपणान वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कुरपाव फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. शांती कोता ती सुबागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. आमचो देश कारबार चलयतल्यांनी आमच्या देशाच्या नागरिकांक स्वतान आनी नितीन कसलोच वेगळोचार करिनासतना चलोवंक बारी वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. एकूच कूड घडोवन क्रिस्त दिता ती शांती भोगूंक देवान तुमकां आपयल्यांत. तर ही शांती दोळ्या मुखार दवरून तुमचें जिवीत चलोयात आनी देवाक सदां दिनवाशीत रावात. आमी सगल्यांनी एकामेकाच्या एकवटान जियोंक सदांच आमच्या पेल्याचो मोग करून शांतीची हातयारां जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सदांच आमचें जिवीत जेजूच्या जिविताचेर थिरावंक आनी ताच्या उतरां प्रमाणे जियोंक राग द्वेस पयस करून आमचे घराबे शांतीची मंदिरां करूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. बोदयाल बापा, ही तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन तूं आयकून घे आनी आमकां गरज तितलें फावो कर.
त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Soyon unut Bapa Widicir poro atasatan Tu sos bukan pun Tobe tuitan Nata ek wota Irus mata Mogal Bapa Loyal nutri Ibetoni manuntuge Ibetoni manuntuge म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सुरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. रुचातातले बलिदान आपल्या मनात आनी उरली आमच्या नाके भोवे सभेच्या दाबाक सवेस्कोर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुडाक पातकांचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोरकाडेनी सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुकार करूंक तुवें थारायलें. रुखांत तावन मरण उपजल्लें. रुखांत तावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbarazo sorvespor tu Sudari sosarolia tuja urmova Tu sorgi tu gasoi sur Sorvespor acinavi Yetata kasur usurgi tu kasur. बापा करोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची कावज नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक गुराक. बावडताचो गूट परगटुया सुमया जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक आसितलें पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सुकली यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकांनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागिवन जुजे, बागिवन दोरदुता, बागिवन फ्रांसीस सावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून शिकयलोलें सोबीत मागणें ह्या वेळार आमी करूंक वेता. आमी आयल्यावन ती जायत्या जाणांची अडचण्यो जाणा. जायत्यांक तुज्या आनी म्हज्या मागण्यांची गरज आसा. मनाचे पिडेंत आसात, काळजाचे पिडेंत आसात, ओतम्यांचे पिडेंत आसात, कुडीच्या सांद्यांचे पिडेंत आसात. आमचे कुटूंब पिडेंत आसात. सोयरीगत सारकी ना. वजनादीक आनी बारादीक कुरीस घेवन आमी हे जिविताचें पयण कोत्ता. एकामेकाचे कुरीस व्हरूंक देवाचो आदार मागुया. आनी जांकां पेकोणीची गरज आसा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन सगल्यांक पेकोणी फाव जावं. हे जेजून शिकयलोलें प्रार्थनांतल्यान देवाक उलो करुया आनी सगलीं विस्वासान मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोज येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं आमी सुभागी. सोन्या तुझे चरित्र म्हाका फावला, तुझ्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मांत जाणी बातिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Holy Catholic Church may kindly come forward to both sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बातिज्म संस्कार घेतले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बातिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. मोगाच्या आमची लासून काळजा तुझ्या मोगाच्या तुझ्या मोगाच्या जेसू मोगाच्या आमची लासून काळजा तुझ्या मोगाच्या मोगाच्या जुईरात ते सोडटा तुई आमी प्रीती भोगू. जुईरात ते सोडटा तुई आमी प्रीती भोगू. जेसू मोगाच्या आमची लासून काळजा तुझ्या मोगाच्या जेसू मोगाच्या आमची लासून काळजा तुझ्या मोगाच्या जुईरोक मान कोता तुई आमी माफी करू. जुईरोक मान कोता तुई आमी माफी करू. जेसू मोगाच्या आमची लासून काळजा तुझ्या मोगाच्या जेसू
मोगाच्या वाट्या आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या तुझ्या मोगाच्या जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासूया. उभी राहूया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, बागेवंत आंकवार मारीच्या दुखींचो उगडास करून कुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयल्ल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातावन उपजतल्या देवीक जिवान आमकां बोल्ल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणाक तुज्या सांगाताक आमकां पावय म्हूण आमी तुज्या लागीं काल्तिकायेन मागता जेजू, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. मातशें बसात. आयची मिसाची भेट समोरंभल्या Padre Roland Lynn Fernandez आनी प्रेगादोर फादर क्लिफर्ड कार्दोजो तांकां आनी सहबलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पांडाल घातलें आसा, थंय वचून तें करूं येता. कुमसारचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां इंटररिलिजियस मीट जातली सकाळीं 9:15 वरांचेर. म्हणटोच चत्राय दवरची. फाल्यांच्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचे मीस आसचे ना, पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटररिलिजियस मीट हातूंत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमच्या पिडेस्त आनी दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी भावा भयणां खातीर मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. नोव्हेंबराचे 29 29 3:30 मीस भेटयतात यूथ, YCS आनी YSM. उबी रावात. सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन
मोगान जीव एकामेकाक बोगसून बेंगोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर बागेबोन फ्रांसीस शावेराक मागणी आमी एकठांय करुया. बागेबोन फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेचो बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गा मोहिमेन व्हरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्यां खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचें ओतरेक बापाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन. सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो उमाव दर दीस सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. चोत्राय दवरची. सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो उमाव घेतना कोणेच फोटो वो व्हिडिओ काडचे न्हय. आयज गुजराती भाशेन मीस जातलें 12-15 वरांचेर. फाल्यां 8:30 मीस भेटयतात कालांगूट डिनरी आनी 5 वरांचेर मीस भेटयतात राया डिनरी. तशेंच 29 सकाळीं 8:30 मीस भेटयतात बेनावली डिनरी, 9:15 मीस म्हापसा डिनरी, 11 मीस पोंदा डिनरी आनी सांजे 5 सांगे डिनरी. तुमचे मदें कोणूय आपकुशेन फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार वो फुलां खातीर फुलां पाकली दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्कार बाजिलिका कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वो बाजिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेंच कळोवचें. आमचे बाजिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळींची 9 ते सांजे 4 पर्यंत.
Test. 1, 2.